काउन्सिल हाका रेव्हेन्यू जनरेशन मॉड्यूल ना आणि हे रेव्हेन्यू मॉडेल जावपाक जाय, कारण जी ट्रेड लायसन्सीस आसा किंवा जे आउटस्टँडींग आसा, ड्यूज आसा, अरियर्स पेमेंट आसा, हाचेर चीफ ऑफिसरान नोटीस काडून ही रिकवरी करपाक जाय. कारण सांगे म्युनिसिपालिटीची हालत खूब हे आसा, तांकां पेमेंट सॅलरी घालपाक पेमेंट घालपाक तांचे कडेन पयशे ना. आमी पळयले आसात की हॉल आसा तो रेंटेड करपाचो, खंयचे प्रिमायसीस आसा त्यो कोणाकय दिवपाच्यो, जे शॉपकिपरांची पेंडींग हे आसात, ड्यूज आसात ते बेगोबेग करपाचे. ट्रेड लायसनां इमिडिएटली विदीन 8 days ट्रेड लायसन कोणी एप्लाय मेळपाक जाय. तांकां मिनिमम फॉर्मेलिटीजां भितर ह्यो सगळ्यो गोश्टी करून दिवपाक जाय की PWD किंवा आमचे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आपल्याक जाय तेन्ना सांगे म्युनिसिपालिटीच्या जाग्यां भितर मोठ्यो मोठ्यो टँक आनी तांची जागा ऑक्युपाय करता आनी विदावट प्रॉपर प्लॅनिंग. सो सगळे काउन्सिलरांनी ताजेर नाराजी व्यक्त केल्ली आसा आनी सांगलेलें आसा बिंग अ मिनिस्टर आनी ह्या भागाचो आमदार म्हणून की हाचेर कितें तरी उत्तर येवपाक जाय. परत तांची जे थकबाकी आसा ती ते फाटीं लागतात. म्हणूनच ज्यो ज्यो जागा आसात ज्या जाग्यार रेव्हेन्यू जनरेट जावपाक शकतात ते आमी हें केल्लें आसा. फाटल्यो पयलींच्यो व्हेकल्स आसा, ओल्ड व्हेकल्स, एक इलेक्ट्रीक आशिल्ली आनी दुसरी आनी एक आसा ती आमी कंडेम करपाची. तशेंच आमचे आनी पॉयंट्स डिस्कस जाल्ले ते रेव्हेन्यू जनरेट करपा लागून. सो सगळ्यांक हांव इतलेंच म्हणटा की तुमी वेळोवेळ रेंट भरचे, सो दॅट आमचे म्युनिसिपालिटीक रेव्हेन्यू जनरेट जातलो. आनी तशेंच ट्रेड लायसन सगळ्यांनी रेगुलर भरपाचें. आनी तशेंच आमी जी आमची हावजीस आसा 2012 ते 2018 जी कितें इलिगल आसा ती आमी रेगुलरायज करतली. जे कोवीड टायमाचे पयलीं कितें आसा तो तुमी हावस टॅक्स फूल एंटायर भरचो पडटलो, जो कितें आउटस्टँडींग आसा तो. आनी जो कोवीड पिरियड आशिल्लो त्या पिरियडाचो हावस टॅक्स तुमकां 50% कन्सेशन जातलो. आनी ताच्या नंतरचो कितें पिरियड आसा तो तुमकां परत रेगुलर जो आसा तो भरचो पडटलो.